सरकारान गोरवांचे लाड चलयल्यात, पूण भोगचे पडटा ते आम नागरिकांक. जेचे हातपाय मोडटात तेकाच ते कळटा. कोणूच कागाळ करपाक वचना म्हूण गोरवांचे बेजबाबदार धनी दर खेपे वाटावतात. बेगोबेग ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करात, मयेचे एके अपघात पिडेस्त बायलेन मागला. रस्त्यात गोरवांचो जो प्रश्न आसा तो सरकारा कडेन अजुनूच आसा. सगळ्या वाठारांनी गोंयांतल्या सगळे काही रस्त्यांचेर तशेंच भितरले रस्ते आसा मेन रोड थंयसर गोरवां मोठ्या प्रमाणान आमकां दिसता. आनी तातूंत एक्सिडेंटूय जाता अशें आमी दाखयत येयल्लें आसा पयलीं वचून की हो प्रश्न सोडोवपाक जाय. पूण अशें जे घडटा की एक्सिडेंट जाता तसोच एक गजाल दोन दिसां पयलीं मया हांगा घडली. जे रस्त्यार जी गोरवां आसा तांच्या खातीर एक एक्सिडेंट जालो, पूण सुदैवान तांकां कांय जावंक ना. पूण मोठे एक्सिडेंटूय जावपाक शकता तांच्या खातीर. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय सरकारान आनी जे रस्त्यात गोरवां आसात तांचे जे ओनर आसात तशेंच तांचेर कारवाय करपाक जाय. आनी अशें जालें ना जाल्यार एक मोठो एक्सिडेंट घडपाक शकता. रस्त्यात जी गोरवां आसा ती सगळे कडेन रस्त्यार बसतात, रातची ती दिसनात आनी ज्या जाग्यार लायटी बी ना थंय सामकोच प्रॉब्लम जाता. त्या खातीर ताचेर लक्ष दिवन जे रस्त्यात गोरवां आसा तांचेर कारवाय करपाक जाय. तुमी मातशी की ही गोरवां मातशी वारा खंय तरी म्हणून सांगा, इतलें सांगपाचें. आमकां खूबच त्रास जाता गोरवांचो चड भंय दिसता. कित्याक आमची भुरगीं बाळ आसा न्हू फाटल्यान. हांव आतां वाचलें म्हणून दुसरो भुरगो बाबडो आसतलो तो वाचतलो ना न्हू, तो वाचचो ना. अशें इन्सिडंट आनीक घडले बी आनी खूब फावटी घडल्या तशें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.